गुजराताच्या अहमदाबाद शारात एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो. 242 प्रवाशांक घेऊन लंडनाक वचपी विमान उड्डाण केल्या उपरांत कोसळ्ळें. अहमदाबादांतल्या सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिमेरूच हो अपघात जालो. उड्डाण केल्या उपरांत 7 मिनटांनी हे विमान कोसळ्ळें. ह्या अपघातात 241 जणांक मरण आयिल्लें. फकत एकलोच वाटावलो. ताचें नांव रमेश विश्वा कुमार. तो 11A सीटावयल्यान प्रवास करतालो. विमान पडटना विमानांतल्यान उडी मारली हे खातीर आपलो जीव वाटावलो असो दावो तांणी केला. मजगतीं हे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायला. मजगतीं अपघातात सोंपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय म्हूण दरेकी 1 कोटी दितले म्हूण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीन घोशणा केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.